काल आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां. वीक्षकांनो नमस्कार. तुम्ही पळयत आसात दैजिवल 247 तुमची पसंदीची टीव्ही आणि पसंदीचे कार्यक्रम काल आज फाल्यां कार्यक्रमाक स्वागत. हांव मालविंदांती पेर्नाल. फाटल्या सुमार एक वर्स जावन एकच खबर रोशन बेळमणाची निमाणी सांज म्हूण आतां दीस लागीं लागीं आयले. आतां आमी जानेवारीच्या 9वें वर्स आयलां, 10 दीस उबोवन गेले. आज 12वो दीस. दोळे दांबून उक्ते करचे भितर दीस जावन येतात आनी फेब्रुवारीचे 1 तारीख म्हणटा आसतना फेब्रुवारी वॅलेंटायन मंथ आत्तूरचें फेस्त जाता. सोबणां पुरा न्यू जावन आयली. त्या खातीर रोशनान ओ दीस ही सांज आमानात दवरलेली. मस्त चिंतलां ताणें. तरी तेणें थोडी फेस्तां उरल्यान ताची कोंपरी आयतारान पुरो आसतले. पूण निमाणी सांज कशी आसतली त्या विशयांत चड उजवाड घालूंक आमच्या स्टुडियोंत आसात रोशन बेळमण. कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें करूं मास्टर तुमकां. येस, कशी चलता तयाराय? या हे दळमण स्वरूप बरें चलतें आसा. काल आमी चिंतलां, काल एकांचे रितीर आमी एक निमाणी सांज एक यादगार जावन उराजे म्हूण चिंतिल्ली. हे दळमण स्वरूप तशी आसा आनी 15-20 दीस उरल्यात जाताले. येस, निमाणी सांज म्हणून भोवशा मुस्तणांनी विचारलें, हांवें हाच्या पयल्याच्या संदर्शनांत विचारलें निमाणी सांज ती कित्याक पयली सांज जावं नजो. कित्याक रोशन बेळमणाची पयली सांज संगीत सांज म्हणली उडपी DSC जावच्या फुडेंय तूं संगीता क्षेत्रांत आसलोय. भोवशा ल्हान प्रायेर तुवें नशिबांतली चेडवां कवळी काडिल्ली. ताचे उपरांत तेणें जायते कडेन बँडान पुरो आसली. एक सांज तुवें सादर केल्ली ही म्हणून भोवशा ही पयली सांज म्हणून म्हाका भोगता काल सांगूंक अपेक्षीत आहे. पळय, हांवें जायतीं कार्यां केल्यात, इवन TV कार्य आनी पुरा केल्यात. पूण म्हाका ही असली संगीत सांज उबे करची म्हणली उर्बा कित्याक येवना म्हूण म्हाकाच गुंतूना. हांवें काही प्रयत्न केल्लेच ना. जावंक पुरो हाच्या फाटल्यान खर्च आसा सुमार आनी हाच्या फाटल्यान तयाराय मस्त जावंक आसा, जबाबदारी आसा. ह्या पुरा कारणां खातीर कोण ना ती बाकी सुरली. आनी रोशन बेळमणाक दिल्यार क्वॉलिटी दिजे तातूंत कॉम्प्रोमायज करना. व्हडले प्रॉब्लेम कित्याक म्हळ्यार केल्या उपरांत हात्तर ओट्टीक आनंद जावन बेश्टे एक सांज म्हणून आमी सांगून ते येवच्या लोकांनी तशें जावन नजो म्हणलें अशें हांवें तें ताका हातच घालूं ना कोणा म्हणून हांव चिंता. जाय की पयली आनी निमाणी सांज म्हूण म्हाका नांव दिवंक जाय आसलें. पयली आनी निमाणी, खाली निमाणी सांज न्ही, पयली सांज म्हूण. मागीर म्हाका उडास आयलो कलंगणांत जाला न्हय म्हणून. मागीर कलंगणांत जाल्ली म्हयन्याळी म्हणजे ती काणी सांग. वय म्हळ्यार इतोरीक हांवें फोन केलें. इतोरी कडेन विचारचें पडटा. इतोरी बाबू पळय एक म्हजी जाल्या थंय, पूण हांवें ही म्हजी पयली आनी निमाणी म्हूण येत गी म्हूण सांगलें ताका इतोरी बाबू म्हणलो ना तें हांगा केल्याय न्हय, ते रेकॉर्डाक आयली न्हय म्हूण. न्ही की ती म्हाका करूंक फाटली काणी घालें. वय तें कितें जालें म्हळ्यार नशिबांतल्या चेडवाक ते जाल्यार कवळी आयिल्ली मात्र. आनी कलंगणांत एक कार्य आशिल्लें त्या डेटीक आनी त्या दिसा म्हजी म्हयन्याळी मानच्या निर्धारीत जाल्ली. पूण अखेरेच्या घडये कालिंगी कारणांतर जावन ती कॅन्सल जाली. आनी एरीक बाबासून म्हाका फोन कॉल आयलें आनी एरीक बाबा म्हणलो रोशन नशिबांतल्या चेडवा कवळी आतां आयल्या आनी ताचें वारें वळतें आसा, देखून तूं तयार आसाय जाल्यार 6 दीस नात, इतलेच दीस उरले. तयार आसाय जाल्यार तुवें परवा म्हयन्याळी मंचेर तुजें कार्य सादर कर. तशें म्हणालें. हांवें म्हज्या इश्टांगाडे संगीतकारां विचारलें. ते जाल्यार CD आयिल्ली मात्र आमकां उर्बा आसली करया करया म्हूण जाली. आनी एडवर्टायजमेंटांनी बरें जायचें. आनी तुवें गंमत जाली कितें म्हळ्यार राखण्यार एडवर्टायजमेंट येवचें. एरीक बाब म्हणलो हांव राखण्यार येता न्हय, परवां घालतां आनी दीस नात तशें म्हणटाना एरीक बाबान तें डिसायड कर राखण्यार घालचें पडलें. राखणो प्रिंट जावन जाला. म्हणजे एडवर्टायजमेंट येवंकूच ना. आनी ते जाल्यार मिशे बुट्टाना एक आशा राखणार एक एडवर्टायजमेंट म्हळ्यार व्हडलो विशय ती. एरीक बाब त्या काळाच्या राखणार समज. आनी एरीक बाब ताचो स्वभाव तुका गुत्ता, इसल्यान हांव एरगंट तें तुका गुत्ता. म्हजे भरता एरीक बाबा तूं झगडे ते राखणार येवना न्हय. आतां लोकांनी येवचें कशें, लोकांक कळाचें न्हय खबर आसा की ना गे म्हूण. तशें इल्लेशें बस जाली. एरीक बाब म्हणलो राखणार येवना न्हय, कांय टेन्शन करनाका,
पल्या उदयवाणीर गेली म्हणालो हो. तशें म्हणजे म्हयन्याळे मंचीचे ॲड उदयवाणीर आयिल्ले अजून ताचें कट्टींग आमचे कडेन घरा बहुशा ती पहिली वय ते- महिन्याले म्हणजे विषय विषय उदयवाणी उदयवाणीर म्हणजे वय. म्हयन्याळी मंचीचे पहिले असताले स्पेशल प्रोग्राम मस्त मस्त आयला पूण म्हयन्याळे म्हणजे ते नॉर्मली दिनात आणि राखणो तर जाल्यार आमच्या समुदायाच्या घरांनी पावतलो उदयवाणी सगळ्यांच्या घरा पावलं ते खुशी म्हाका त्या दिसा सकाळी आयिल्लें ते जाऊन जे बरोबर आहे तशें ती म्हयन्याळी म्हणजे बरी जाली तशें ते एक अवकाश मेळिल्ल्यान तें एक सांज जाल्या ताजे उपरांत परत म्हाका कलांगणांत तावन ताणें एक अवकाश मेळिल्लें एक युवा जाणांचें एक म्युजीक सांज केलें केविन मिस्कीत हांव आनी म्हणजे आमचे पुत्तूरचे तरणाटे जॉयल आनी तांणी एक केल्ली तातूंत एक म्हाका अवकाश मेळ्ळो थंय आमी प्रदर्शन दिल्लें आसा मागीर हेणें ताणें एक थोडे करोके आनी थोडे विदेशा कपेल्या कडेन थंय थोडी नाटकांनी आसतना सांगात तशें देखून एक मुजीस म्हणली हांवें ऑर्गनायज केल्ली खंयचीय संगीत सांज खंय हांवें सदर केल्ली ना म्हणून तुमच्या चिंतपा प्रमाणे तुमच्या मांडवळे प्रमाणे आणि तुमच्या योजने प्रमाणे ही पहिली आणि निमाणी. त्या रितीर ही पयली जावंक शकता पूण इतर भावान सांगल्या प्रमाणे हांवें सांगूंक जायना देखून ताचें नांव काडून सांगचें देखून त्या रितीर पयली न्ही पूण ह्या रितीर म्हणजे प्रमाणे ही पयली आनी निमाणी येस तुम्ही आता तिकेट लॉन्च केल्लें आमच्या वॉल्टर नांदेलकर सरान ताचे उपरांत जायतो प्रचारांनी पुरो जाला आनी तुज्या खासगी व्हिडियोन सोशल मिडियान तांणी पुरो जाला तरी पूण आमची मनशांक फाल्यां खंयच्यान आसचें परवां खंय वयचें सांजेर खंय सकाळीं खंय यंत आसलें नोव्हेंबर तावन आतां जानेवारी 15-20 तारखे म्हणसर तें म्हणटा आसतना आत्तूर फेस्त येता आतां लोक उलोवंक सुरू केला रोशनाची सांज आसा खंय रोशनाचें अशें आसा खंय एक अत्वेंस चिंतप कांय नवें सावन दिवंक तूं कदाळय तुजें खंयचें कॉन्सेप्ट जाल्यार तातूंत एक क्रिएटिविटी आनी इनोवेशन एक आसतात इनोवेशन म्हळ्यार सृजनशीलता नासतना तूं खंयच्याय कामाक देवनाय आतां लोक उलोवंक सुरवात केल्या खंय चलता ही सांज म्हज्याच गांवांत बेळमणांत वय ती एक म्हाका आशा आशिल्ली म्हज्या गांवांत एक संगीत कार्य हांवें उबें करी जाय म्हणून पूण केदाळा करचें कालें तें जावंकूच ना आनी ताजे उपरांत तुका कोत्ता हांव ह्या फिल्डाक आयिल्ल्या उपरांत चॅरिटी फिल्डाक या सामाजीक फिल्डाक आयिल्ल्या उपरांत मागीर तें जावचें बरें खंयचें दिसूंक ना मागीर आतां एक अवकाश मेळ्ळा म्हज्या इश्टांनी आनी इल्लो सपोर्ट केल्ल्यान मागीर एक रिस्क काडून गेलें तूं इल्लेशें पळया म्हूण सांगून एक निमाणी सांज म्हज्याच गांवांत खंय ह्युमॅनिटी ह्या म्हज्या मिसांवाचें खंय हांव त्या ग्रावंडार बसून म्हाका एक मतीक आयिल्लें पळय त्याच ग्रावंडार ही निमाणी सांज सदर जाता इगरीच्या ग्रावंडार म्हळ्यार इगरीच्या मुखल्या इस्कॉलाच्या ग्रावंडार सान जोसेफ स्कूल वय थंयसर फेब्रुवारीच्या 1 तारखेर आयताराचो दीस तो सांजेर 7 वरार पूण आमी 7 वरांच्या गेल्ले फुडेंच बेगीनच कार्य आरंभ करता आमचे थोडे पोशक आसात तातूंतले सिल्वर पोशकांक सिल्वर स्पॉन्सरांक हांवें ऑलरेडी सांगलां एक 6:45 म्हणसर आमी आराम करता त्या वेळार म्हणून आनी शायद ताचे पयलें लकी ड्रॉ आनी पुरो आसात ते आमी 6:15 आराम करूंक पुरो म्हळ्यार 6:15 आसल्यार 6:15 आसल्यार बारी बरें 6:15 ऑक्युपाय केल्यार बाय 6:45 फुल्ल जातालें आनी कलाकारांकी गवप्यांकी उमेद भरता आनी लोक वेळार आयल्यार कार्याक सोबाय नाजाल्यार मुखली चेहरा खाली आसल्यार मागीर लोक येता पूण तरी पूण तें चार्म एका एक कलाकाराक मेळना आनी हें खरें मास्टर पळय हें एक संगीताची एक रूच सागचें कार्य कित्याक म्हळ्यार जायते संगीतकार आसात जायते गवपी आसात एक बसून पळोवचें तेलें कार्य आस्वादन करचें तांतलें हर एक उतरां तांतलें हर एक संगीत तें आमकां थोडे फावटी मेळना म्हळ्यार मस्त संगीतकारी तें जातात वय पूण आतां अप्रूप अलंकारी उबी जावची आतां देखून सांगलें हांवें तुका म्हाका केदाळे हांव कित्याक अलंकारी उबी करना म्हळ्यार केल्या उपरांत तें एक बरें जायचें त्या रितीर आमी प्रयत्न केला आमचे संगीतकार ताजे फाटल्यान कश्ट काडटे आसात मस्त आमचे गायक ताजे फाटल्यान कश्ट काडटे आसात सगळें टीम आमचें काम करते आसा सो तशें म्हणटना आमी कितलें दिवंक जाता तें आमी दिता मागीर परवांचे विशय सांगूंक टॅक्निकल विशय आसता ते कालें जाता पावस आयलो जाल्यार सगळें मोग जालें मोड जाला काल कळकोळान पावस पडलो की ती दुसरी गजाल जाली पूण आमी चिंतिल्ल्या बरी सगळें जालें जाल्यार ह्या कार्याक लोकांनी येवंक आसलें आनी वेळार येवन हें सगळें कार्य पळोवन दोदोस जायचें म्हणली म्हजी एक आशा मुख्य वीक्षकांनो जायते बदलावण चिंतप हाडूंक रोशन बेळमणान प्रयत्न केला आनी ते सांगतात जायतीं नवीं तालेंतां येतात जायतीं नवीं वजंत्रां येतात आमची जायतीं क्लासिकल वजंत्रां आसात आमच्या समुदायांत खेळटले बारी विरळ आनी अप्रूप आसात
थंय हांगा पुरो सदनां करून सोदून हाडून तांकां एका मांचेर बसोवन आमच्या समुदायांत जायते जण तालेंतवंत आसात आनी विविध वजंत्र खेळटले आसात. ऑर्गनांत वा ट्रम्पेटांत आमकां सुमार जाण दिसतात, पूण सितार तसले, तबला तसले, गिटार तसले, असली क्लासिकल देसी वजंत्र कितें आसात आमच्या समुदायाच्यान खेळचें बरें अप्रूप आसा. खेळ्ळ्यारय जायते जाणांक तांची वळख ना, कोण पुरो आसा आनी ह्या वेदीचेर कोण पुरो सडटात, ह्या संगीताचें पक्वान कशें तयार जाता. एक ल्हानसो हांगासर व्हिडिओ प्ले करता हांव, दय करून तुमी पळयात. ताजे फुडें मास्टर नवीन तारा म्हणून सांगना हांव, म्हळ्यार नवीन देणी म्हणून सांगना, वेदी न्ही, तांकां ती तांच्या फिल्डांत तांचे आजकाल कोता सोशल मिडिया आसा आनी तांच्या न्हू एळिल्लेत संगीतकार, एळिल्लेत गवपी, पूण थोड्यांक वेदी मेळूना, म्हळ्यार स्पेशली कोंकणीन सांगचें हांवें, ओड वेदी मेळूना या कोंकणींत वेदी मेळूना, दुसरे कडेन मेळ्ळी आसतली. एक ती गजल देखून ते नवेच तांकां आमी अवकाश दिलो म्हण म्हाका सांगूंक नाका. आनी एक विशय कालांगी म्हळ्यार क्रिस्तांवचे म्हणूनच न्ही, आमच्यांत दुसरे आसात, संगीताक बासना म्हणटा आमी, तशें वजांत्री दुसरे आसात, इवन गवपी दुसरे आसात. हिंदू भावूय आमच्यान कोंकणी पदां गायतात, मुस्लीम भावूय आमचे कोंकणी पदां गायतात. सो अशें जात लेकीन आसतना हे संगीतकारी उबें जाता. येस, तर जाल्यार हाचे सर्तीक विवर ह्या व्हिडिओंत आसा, वीक्षकांनो व्हिडिओ पळयात. आमच्या मंगळूर उडपींत थालेंतांक बरगल ना. आपल्या गायनांत तुमची मनां पिसवोंक आयतीं जाल्यांत हीन थालेंतां. संगीत कार्यांत आपल्या गायनाची संगीताची देणगी दिवच्या ह्या देण्यावंतांक तुमचें बेसांव आसूं. कार्याक हजर जावन तुमचो पाठिंबो आसूं. हे एक अपुट्टू कोंकणी संगीत कार्य. ह्या कार्यान सदर जावची 6 पदां रोशन बेळमणान रचिल्लीं जावन आसात. फेब्रुवारी 1 तारखेर आयतारा सांजेर 7 वरार बेळमाण इगर्जी इस्कोलाच्या मैदानार हो संगीत धाबाजो सादर जाता. ह्या वरवीं जायत्या गरजेवंतांक आदार जाता. एक वजंत्र एक सुरे आयकोनच्या की वजंत्रां राशींनी आयकतना आंग शिरशिरता, मोन पिसवाता. पदाचें आनी संगीताचें मिलन जातना सोबीत मधुर संगीत सांज उबी जाता. कोंकणीच्या मट्टाक असले अवकाश मेळचे अप्रूप. हो अपूर्व अवकाश तुमचो करून घेया बेसावां, मिसावां आनी लिसावां सक्कड आटापल्यांत ह्या संगीत कार्यांत. रोशन बेळमण संगीत कार्याक तुमी दिवची देणगी आनी टिकेटींचो संपूर्ण ऐवज गरजेवंतांच्या गरजांक उपयोग जाता, चॅरिटीक वता. हेळिल्ले संगीतगार ह्या संगीत कार्याक मांचयेर संगात दितले. आपल्या देण्यांनी ही सांज सोबयतले. तुमचेर संगीताचो शिवोर शिमतले. हे फकत मनोरंजन न्हय, फकत चॅरिटी न्हय, आनी की जायतें आसा. तुमी ये जय, खुद्द अनुभव करी जय, तदोशी जाय जय, पाटी वेतना जायत्यो यादी व्हरून वसा जय. नशीब आसल्यार तुमकां इनाम जावन भांगार जोडचो अवकाश आसा आनी मोलादीक इतर इनामाय आसात. देखून 6:15 तुमची बसका अमानत करा. दुडू करसिल्यार तुमी मनोरंजन देखीत. दुडू त्याग केल्यार तुमकां देवाची बेसावां जोडयेत. लकी डीप काडल्यार तुमकां इनामां मेळटात. अनभोगी उलोवप आयकल्यार जिणयेक प्रेरण लाबात. पूण हे सर्व एकाच कडेन लाभचो अवकाश जिणयेन तुमकां परत मेळचो ना. असलो बंगराळो अवकाश बिलकुल होगडाय नाकात. फेब्रुवारी 1 तारखेर बेळमणान सदर जावच्या रोशन बेळमण संगीत कार्यांत हे सर्व तुमकां लाभता. भरपूर मनोरंजनाक बरगल ना. तुम्ही कनिष्ठ रुपये 10,000 देणगी दिवन ह्या कार्याक पोषक रावतात तर तुमची देणगी संपूर्ण तरान चॅरिटीक वता. तुमच्या दुडवाक रशीद लाभच्या बराबर देवाची बेसावांय लाभतात, कित्याक तुमचो दुडू दुबळ्यांची दुकां पुसतात. ह्या सगळें कोंकणी कार्याक आदार, कोंकणी भाशेक तेंको दिवंक व्हरतो अवकाश हो मेगा स्पॉन्सर जावन कार्याचे पोदोर जावी येता. संगीत कार्यांत भाग घेवच्या उद्देशान वा रोशन बेळमणाच्या मिसावाक प्रोत्साह दिवच्या सदुद्देशान तुम्ही तिकेट घेवं येता. तिकेटींचोय संपूर्ण ऐवज चॅरिटीक. तिकेटी बराबर तुमकां रशीद मेळटा. बेसावांचोवें नशीब आसल्यार तुमकां इनामाय मेळटात. भांगारांनी सेलफोन आपणाव येता. कोणायकी संगीत कार्याक येवंक मोन आसा पूण आर्थीक रितीन अडचण आसा तर आमकां संपर्क करा. तुमकां सिल्वर एंट्री पास आमी गुठान आनी फुंक्याक दितांव. विदेशांत आशिल्ल्या जायत्या पोशाखांनी VVIP एंट्री पास फाटीं दिल्यात चॅरिटीक आदार लाभच्याक. तांच्या कुशे प्रमाणे VVIP एंट्री पास आमी विकरापाक घालतांव. रुपये 5,000 दिवन तुमी मुखली बसका आपणाव येता. कार्याक येवंक साधना तरी फकत चॅरिटी खातीर सुमार 3,000 सिल्वर एंट्री पास विक्रो जाल्यात. तशें म्हळ्यार तुमच्या सुत्तुरान 6 जाणां लागीं सिल्वर एंट्री पास आसात.
देखूनच तुमकां एक्सचेंज ऑफर आसा. एक सिल्वर एंट्री पास पाटीन दिवन फकत रुपये 500 पावीत केल्यार तुमकां गोल्ड एंट्री पास लाभता. तशेंच रुपये 1500 पावीत केल्यार तुमकां VIP एंट्री पास लाभता. आनी रुपये 4000 पावीत केल्यार तुमकां VVIP एंट्री पास लाभता. जाता तितले मुखल्या बसकेर बसोवन कार्याची सोबाय साका दोदोशी जाया. कोणी आमच्या अभिमानींनी एक सिल्वर तिकेट बुक म्हणजे 12 एंट्री पास विकून दिल्यार तुमकां रुपये 2000 नगद इनाम आसा. आमच्या मिसावांक अभिमानीचो सहकार आसूं. हें संगीत कार्य तुमच्या ल्हान व्हड जाहिरातांक एक उत्तम वेदी. तुमकां प्रचार मेळटा, चॅरिटी जाता. रुपये 10,000च्या की सडी देणगी दिल्ल्यांक वेदीर मोगाचो मान आसतलो. रोशन बेलमन संगीत कार्य सदर जावचे आदींच चॅरिटीच्या दृश्टेन यशस्वी जाला आनी एक तकलो रचला. येदोळूच रुपये 70 आनी 5 लाखांच्या की सडीत आयवज रोशन बेलमन संगीत कार्या मुखांतर चॅरिटीक जोमो जाला. दशमोन्नो सवड आसा. गरजेवंतांक 10 घरांचे येवजन हातीन घेतिल्लें. तांतल्या पैकी पयल्या घरचें काम येदोळूच संपलां. परवा शुक्रारा त्या घरचें आशिर्वचन कार्य आसा सकाळीं 10 वरार. ह्या योजनाक ह्युमॅनिटी संस्थेन दिल्ली देणगी रुपये 10 लाख. हे संगीत कार्या मुखांतर फकत वस्तेक मात्र न्ही, गरजेवंतांक वखदाक आनी शिकपाकी जायती कुमोक लाभल्या आनी लाभते आसा. ह्या योजनांक तुमचो सहकार आसूं. रोशन बेलमन संगीत कार्या दिसा फेब्रुवारी 1 तारखेर ओट्टुकू 3 लकी ड्रॉ आसात. पयलो ड्रॉ विजेताक एक सेलफोन इनाम जावन लाभता. दुसऱ्या ड्रॉ विजेताक 1 ग्राम गोल्ड इनाम जावन लाभता. ही दोन्ही इनामां तुमचे लागीं आसच्या एंट्री पास नंबराक लाभतात लकी ड्रॉ मुखांतर. सांजेर 6:15 गेट उगडता. 6:15 तावन 6:45 भितर कोण बसकेर हजर असतात तांकां एक सडीत कुपान लाभता तिसऱ्या लकी ड्रॉ खातीर. ह्या तिसऱ्या लकी ड्रॉ मुखांतर परत 1 ग्राम गोल्ड इनाम जिखचो अवकाश आसा. एकाच्या की सडीत इनामां जिखचो अवकाश तुमकां लाभतलो. देखून सांजेर 6:30 वरां भितरच हजर जाया. इनाम आपणावचे प्रयत्न करा. रोशन बेलमन संगीत कार्या विशीं ही एक माहिती तुमकां जरूर आसूं. कितें स्पॉन्सरशीप आयवज आसा वा टिकेटी तावन कितें आयवज जोमो जाता तो संपूर्ण आयवज चॅरिटीक वता. म्हणजे संगीत कार्य ह्या आयवजांत उबें जायना. ह्या संगीत कार्याच्या खर्चाक महापोषक आसात दमाम कोंकण फ्रेंड्स सौदी अरेबिया. कार्याच्या खर्चाक मोठो सहकारांचे तावन लाभता. तांकां देव बरें करूं. सुरवेर ह्या संगीत कार्याची बजेट करतना बजेट ल्हानच आसली. पूण ही म्हजी निमाणी संगीत सांज म्हूण हांवें घोशण केल्या देखून म्हज्या थोड्या इश्टांनी आनी कुटुंबदारांनी हें खरें एक अपुरबायनच म्हणून हाडी जाय म्हूण सलाह दिली. मात्र न्ही, तांचो सहकारी म्हाका दिला. आनी आतां ह्या कार्याची बजेट भोव व्हडूच जाल्या. म्हज्या फुडारा खातीर दवरलो थोडो खासगी दुडूय हांवें ह्या कार्या फाटल्यान करसिला. असो कित्याक ह्या कार्या मुखांतर व्हड मट्टाची चॅरिटी जाल्या. ह्या एका नितळ आनी उंचल्या मट्टाच्या मनोरंजन संगीत कार्याक खासगी रितीन म्हाका तुमी सहकार दिवंक आशेतात तर हांगासर एक अवकाश आसा. तुमी सॉंग स्पॉन्सर रव येता आनी हो दुडू चॅरिटीक वसना ह्या कार्याच्या खर्चाक आमी उपयोग करतले. रुपये 10,000 दिवन तुमी सॉंग स्पॉन्सर रव येता. तुमच्या देणगेक कार्या वेळी वेदीर मोगाचो मान आसतलो. ह्या विशीं सडीत माहिती खातीर व्हॉट्सॲपार संपर्क करा. आमचो व्हॉट्सॲप संको 9480201111. बरें, आतां भोव स्पश्ट केलां तुवें. पूण म्हाका ही सरूंक जाय जाल्लें. ओके, तुमी कांय दिल्यार हें चॅरिटीक वता बेसांव. ह्या कार्यांत लिसांव घालें. लिसांव कार्या घेवन पळय जाय. कित्याक म्हळ्यार कशें हांवें सांगलां पळय, हें कितें चॅरिटी हांवें केल्या म्हाका ताळें सांगचें आसा. म्हणजे मिसांव आसा फकत एक चॅरिटी मात्र न्ही. चॅरिटी समाजीक बदलावण हाडचें म्हणजे मिसांव जावन आसलें. सो ह्या पद्दत आनी हांव सांगूंक कशें येता, संगीत मात्र निमाणें न्ही. रोशनाची निमाणी संगीत सांज शायद म्हाका गोतूना. शायद म्हजें कार्य निर्वाणी निमाणें कोण ना त्या दीस. आनी त्या कार्यनिर्वाण हांवूच करते आसा. म्हजे सांगाता आनीक आसा, एक चली आसा, बट ह्या पदांचें इंट्रोडक्शन कितें दिवंक आसा. ताच्या फाटल्यान एक काणयो आसात. आनी ते काणयो मनशापणाच्या मिसावाक रिलेटेड करून एक थोडे संगती म्हज्या मिसावाचें एक सारकें पिक्चर लोकांक कळटा. देखून हें एक बरें इंट्रस्टींग विशय आसात. त्या देखून बेसांवां ती चॅरिटीची जाली. कित्याक म्हळ्यार हें कार्य 3 रितीचें म्हूण सांगयेत. एक
मनोरंजन म्हणजे 100% मनोरंजन, संपूर्ण मनोरंजन आसा, 100% चॅरिटी आणि मनुष्यपणाच्या मिसावाची क्लॅरिटी. सो देखून एक कार्य ह्या रितीन आमी उबें केलां. फकत तें कार्य जावन नासतना जायत्या उद्देशा खातीर हें उबें केलां. ओके, म्हळ्यार लिसांव म्हणटना शर्मा आयकूंक आसना न्हय. ओके, मतीक चिंतपाक ईट दिवचेच आसले वा ताचे विशयान गूण चिंता पाठोवचेच आसले तशें वेदी कार्यानी प्रकारची ना Yes, त्यात. yes, वेदी कार्याना या कितेंच ना. आमच्या पोशकांक एक ल्हानसो मान आसा, पूण पळय आमच्यान केदाळे ह्युमॅनिटीक डोनर आसात पळय, तांणी केदाळे नांव नाका म्हण दिवचें सडावत सर्तीक. कोणाय की नांव नाका तांतू, पूण थोडे भटचे हांवेंच नांव जाय जाल्यार देवळांक दिना ते, मारबुलार नांव पडटा. पूण थोडे दानी तांकां हांवेंच सांगचें आसा. एक हेरांक कळचें. थोड्यांक हेरांक कळचे खातीर एक थोड्यांक म्हण दिया म्हूण. देखून कितल्या जाणांक आमी परवा मान करूंक आसा जाल्यार 1 घंटो ताका जाय जाल्लो कोणा, पूण जायत्या जाणांनी नाका म्हळां, जायत्या जाणांनी, पूण थोड्यांक तरी आमी करता कित्याक तें करता बरेंच प्रेरण दिवचे खातीर. पूण तें कांय सड्ड वेळ आसचें ना, मदें मदें मोठवें कार्य तें, मोठव्यान कार्य. देखून त्या दीस कितें आसा तें फकत संगीत कार्यांत जावन वतालें, स्टेज प्रोग्राम या दुसरें कितें सुना थंय. येस, तुवें म्हणलें एक वजंत्र आयकूंक तितलें संपय न्ही. जायतीं वजंत्र सांगाता मेळोवन जायते वस्ती एक रांदपांत जायते वस्त साहित्यान बरयता आनी एक बरी रूस येता अशें तुजें चिंतप आसा. आनी आमी त्या विडियोन पळयलें जायते जाण केरळाच्यांक पळयले बरें जालें म्हाका. जायते नवे जावन आसात, वायलिनिस्ट आसात, खंयची पुरा वजंत्र आसात. ना एक धाकटो संगीतगार जावन हांवें सांगचें जाल्यार वजांत्र एक सूर आसल्यार तें सोबीतच. ताका ताचीच म्हणली एक सोबाय आसा. हांवें सांगलो उद्देश कितें म्हणल्यार, पूण सक्कडी आतां चाफरा बाबान म्हणल्यार बरें आबोल्या राशीनी पळयचें म्हूण. सो एक सूर आसा, आबोल्या की सोबाय आसा ताची. पूण हे राशीनी संगीत आमकां आयकूंक मेळटना देखून सांगलें त्या वेदीच्या मुखार बसोवन तो अनुभव करीचे, आमच्या आंगाची नीट जाता. आनी एक कितें म्हळ्यार कितें आमी दिता पळय तें घेवंसो मनशाक ती हें आसाचें, घेवचे रीत ताचे कडेन ती प्रबुद्धता आसाचें. संगीतगारा विशीं सांगचें जाल्यार तुवें सांगलें ते वायलिनिस्टांक पळोवन वय, म्हणजे एक आशा आशिल्ली कालिंगे म्हळ्यार आमच्या मंगळुरान जायतीं देणी आसात. देखून ह्या मंगळुरकारांक कसो काणगोवन आमच्या सद्यांक काणगोवन ही सांज उबें करी जाय म्हणली आशा आशिल्ली. मंगळूर म्हण नाका, आमी कारावळ म्हणया. उडपीकारांक मागीर बेजार जायत ना डॉल्वीन उडपी सगळे ना म्हळ्यार म्हजो इल्लोसो अर्थ आसा तशें म्हळ्यार. ना आमी मंगळूरकार म्हणटा, भायर गेल्यार आमी उडपीकार आमी मंगळूरकार म्हणचे, त्या दृश्टीन सांगलें हांवें. पूण कितें जालें म्हळ्यार लास्ट परच्या पोर आमची वायलिनिस्ट आसली, तांचे एक चलयत आशिल्ले 4-5, तांचो हे पंगड आसा मंगळुरांत आमकां गुर्त आसा आनी बरीं तीं वजंत्र खेळटात. पूण तांकां दुसरे दीस एग्जाम पडली सेकंडाक. सो कांय करूंक जायना, एग्जाम म्हणटाना तें फुडार. देखून 11चे घडये म्हाका सोडून मागीर वायलिनिस्ट केरळा तावन मनेस्त साजू आनी ताचें टीम ते म्हज्या साजू म्हज्या नशिबांतल्या चेडवा अल्बमाक तांणी प्ले केल्लें आसा. देखून तांकां सापयलें. देखून ते एक जाण मात्र भायले सोडल्यार उरले पुरा आमचे संगीतगार जावन आसात. बरें, आतां ह्युमॅनिटीक 10 वर्सां जातात आनी 10 वर्सां जाता म्हणटा आसतना ताका तांची म्हणलें येवजण आसा. 10 घरां बांदून दितात आनी एक ह्या सप्त्यांत उक्तावण जाता आनी लोकार्पण जाता आनी त्या कुटुंबाक तें फावो जाता. तुवें ते कार्यक्रम करून आस येत आसलें तुका सडन संगीता कुशीन येवन आनी हांगाचे कितें आयवज खर्च आसा पळय ते पुरो चारिटीक आतां हाका खर्च सुमार आसा. कित्याक म्हळ्यार तुजे चिंतप अत्वेंच आनी उंचले कलाकार तातूंत आसात, हेळिल्ले कलाकार आसात, अनुभोगी आसात. आनी अनुभोगी म्हणटा आसतना तांकां तलेंत हेवें देवें दिवचें पडटा. थोड्यांक रुमां करचें पडटात, थोड्यांक रावयचें पडटा, कित्याक 4 सूत्र तावन ते येतात. अशें चिंतता आसतना हें व्हडले मट्टाचें एक चिंतप. कित्याक लोकांनी आस्वादन करीचें, नाजाल्यार आमच्या लोकांनी ओपन थिएटर्स आसात, मांड्या आसा, बेंगलोर आसा, मैसूर आसा, अर्ली मेळचीं बारी उणें, हें चिंतप खंय जावन आयलें. हय, हाळे नशिबांतल्या चेडवा कवळ्या वेळारय आमी तांतूं दिल्लें संगीत, तांतूं खर्चिल्ले पयशे, त्या वेळाचे व्हडले म्हणी येता बजेट. सगळ्यांक याद आशिल्लें की म्हळ्यार कालाक इतले पयशे घालतात की म्हणून, म्हळ्यार मस्त व्हडले म्हूण सांगना, बट त्या टायमाची एक व्हडली बजेट. सो कित्याक तेंचें उणें जावन वचो म्हण नाशिल्लें. कितें आमकां करूंक जाता
कितें आमच्या वटेन दिवंक जाता तें आमी दिवचें. मागीर लोक कशें गाण घेता तें मागीरचे विशय. तांकां पसंद जायचेंच म्हणून ना, पूण आमच्या हातान कालें करूंक जाता. आमची शेती कालें आसा ती आमी दिवंक म्हूण. हांगासरी तेंच आतां 20 वर्सां उपरांत सादारण लागीं 20 वर्सां जालीं नशिबान चेडवाक एक संगीत कार्य आमी उबें करता जाल्यार वय खंडीत जावन एक चॅरिटी खातीर हें कार्य उबें केलां. आतां चॅरिटी खातीर म्हणटाना आमचेच डोनर आमकां सदां दिवचेच. आतां हें संगीत कार्य नातलें जाल्यार हाजे 50% डोनेशन आमकां नातलें रेशन येता, ते खंडीत दितातच. कार्या खातीर एक 50% शॉर्ट जालां आसतलें तितलेंच. एक ल्हानशें मट्टाचें कार्य हें केल्यार म्हाका चॅरिटी येवची येता. हाका पर इतलें करसीजे इतलें हाका वेळ दिजे चिंतनाटेचें म्हण गरज नासली. पूण हाच्या सांगाता हांव एक संगीतकार जावन म्हजी एक संगीत कला हें म्हजें कालें देणें आसा. आनी मुखार एक ह्या मिसावांत ह्या देण्या फाटल्यान हांव कितलो वचून म्हण म्हाका सांगूंक सादना. देखून हांवें सांगलें मे बी कार्यनिर्वाणी म्हजें निमाणें जावंक पुरो त्या दीस. देखून हो एक अवकाश मेळिल्लो, तो अवकाश गळसूचें म्हणटा आमी, अवकाश केदाळे गळसीचे. देखून हांवें चिंतलें हें सक्कडी एकांतच जाता. इसल्यान चॅरिटी व्हड मट्टाची जाता, एक संगीत कार्य उबें जाता आनी ह्या संगीत कार्या मुखांतर कितें एक मनशापणाचो संदेश आमकां दिवंक जाता, तोय म्हाका दिवंक जाता. कित्याक म्हळ्यार जर हांव अशेंत कांय दिवन जाल्यार आमचे युवा जन कितले कान दितात म्हण सांगूंक जायना. पूण एका संगिता मुखांतर तें गेलें जाल्यार तें जायत्या जाणांक पावता. सो हे सगळे संगती सांगाता घालून म्हणचें 100% एंटरटेनमेंट, मनोरंजनाक कांय बरगल ना. 100% चॅरिटी. कित्याक म्हळ्यार चॅरिटी ही एक स्पेशल विशय. पळया अशें न्ही की हे कार्य उबें केलां चॅरिटीच्या नांवार, तातूंत आमी कांय इल्लेशें चॅरिटी करची, मागीर उरलें पुरो त्या कार्या करसूनचे, मागीर तातूंत कार्याची पार्टी तातूंत जाता, मागीर उरल्यार कांय इल्ली चॅरिटी करची. जाल्यार म्हाका एक अनुभव जाला. तो सुरवेर ह्युमॅनिटीच्या सुरवेर गल्फांत एक आमचें नांव यूज करना, आमचो लोगो यूज करना एक चॅरिटी प्रोग्राम केल्लें आमकां पयशे दिता म्हणून. मागीर आमकां 1 रुपया मेळूं ना म्हणून. सॉरी हाचे पयलीं खंय हांवें सांगलां ही गजाल आतां स्टुडियोन पळय. सो चॅरिटी नांव घालां, ती चॅरिटी न्ही. आतां चॅरिटी म्हळ्यार ही, कित्याक म्हळ्यार हें धर्मार्थ प्रोग्राम म्हणून हांवें सांगीत व्हडलो वितोरी बाबाचें सांगले प्रमाणे पयलें कार्य म्हूण म्हाका सांगूंक जावना. कित्याक म्हळ्यार कारण आसा थंय. हांगा हांवें धर्मार्थ म्हूण सांगूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार लोक पयशे दिता. चॅरिटीक कोण दिता पळय तांकां हें धर्माक कार्य. एक्चुली तुवें चॅरिटी खातीर म्हण टिकेट काडल्याय जाल्यार तुका कार्य धर्माक, कित्याक म्हाका तुवें पयशे दिवनाय, तुका मेळना खंयची. ओके न्ही. वय ट्रस्टाक येता न्ही तुवें हाका टिकेट काडल्याय जाल्यार. पूण सांगाना कित्याक गी म्हळ्यार कोणी एकलो ट्रस्टाक दिवंक न्ही, म्हळ्यार चॅरिटीक दिवंक न्ही. पयशे ताजे चॅरिटीकच गेल्यात जावंक पुरो, पूण मनोरंजन पळयचें म्हण टिकेट काडीत कोण गी. आतां एकलो काडटा 5,000ची टिकेट, ताका मनोरंजन पळोवंक जाय. संगीत आतां आमच्या कालें संगीत आसा, कालें प्लॅन आसा, ताका कळ्ळां, तो इंट्रस्टेड आसा, ताका चॅरिटी करूंक नाका. तो चॅरिटी व्हडल्या मट्टार दुसरीय करूंक पुरो. ह्युमॅनिटीक दिजे म्हणून ना न्ही, दुसऱ्या कडेन दिये ती चॅरिटीच न्ही. देखून म्हाका हें धर्मार्थ म्हणून एनावन्स करूंक जायना. पूण विशय कळ्ळे की तुका, तूं टिकेट चॅरिटी खातीर काड, टिकेट कार्य पळोवच्या खातीर काड, ते पयशे वतात चॅरिटीक, तांकां रशिदी मेळटा. त्या लेकार पळयल्यार हें कार्य धर्माक जालें न्ही. यस. आतां येदुळूच तुवें जाहीर केल्ले प्रमाणे रुपये £1,00,000 75 lakhs ओट्टू जाला प्लस. मागीर तूं म्हणटाय आनी तुमी सॉंग स्पॉन्सर हवीत, हे सक्कड आमच्या संस्थाक वतात, चॅरिटीक वतात, कित्याक 10 घरां बांदूंक येवजण आसात. येदुळूच ह्या घराक तुमी 10 लाख रुपये दिला म्हणून सांगतात. ताच्या उपरांत सॉंग स्पॉन्सर म्हूण सांगला. येदुळूच 2-3 जण स्पॉन्सर आयल्यात म्हणटाय तूं. परतून सॉंग स्पॉन्सर काले तेन्ना सांगलें वेळेर हें सगळें कार्य अंतल्या कार्या काल्यां पुरो जाय जावं पुरो संगीतकारांचो खर्च, वेदीचो खर्च, सावंड सिस्टम, लायट्स, तांच्या जेवणाचे अरेंजमेंट्स. तुवें सांगल्या प्रमाणे खंडीत जावन रुमान रावयचें पडटा आमी तांकां हें दिवचें. आनी बेळमाणान कार्य उडास दवरचें, कोडयाळांनी. संगीतकार सिटींत आसात आनी हे जे हडलेक 1 घंटे वाट आसा, थोडे फाटीं वचूंक जायना. जायतो खर्च आसा हाज्या फाटल्यान. आनी येदोळूच प्रिपरेशन जालां ताजे खर्च. बसकाची वेवस्था हे खंयचेय पयशे आमी ट्रस्टांतून काडना. ट्रस्टाच्या आमच्या रेकॉर्डांत हें संगीत कार्य ना. हांगा समजून काडून हें DKF प्रेझेंट्स तांणी पोशन केल्लें जावन आसा. दमाम फ्रेंड्स, सौदी अरेबिया. आनी ऑर्गनायज करता हांव खुद्द. म्हळ्यार हांगा म्हजे 3 पात्र जातात. एक हांव हें प्रेझेंट करतां, म्हजें संगीत सादर करतां. ताच्या सांगाता DKF दमम कोंकण फ्रेंड्सा सांगाता तांणी कितलें बजेट घालतात, तातूंत आमचें म्हजें फ्रेंड सर्कल थ्रू म्हजी कास्की तातूंत मेळयता. देखून हांव हाजो प्रोड्युसरूय जालो. ताच्या सांगाता हांव बेनिफिशरी वय, कित्याक म्हळ्यार कितें तातूंत लाभ येता तें आमच्या संस्थाक येता ह्युमॅनिटीक, तें हांव बेनिफिशरी जालो. सो हातूंत म्हजें त्रिपात्र जाता म्हण चिंता हांव.
देखून ह्या रितीचे कार्य येता येस आनी देखून तुवें म्हणल्या प्रमाणे आतां आमकां कर्ज आसा म्हाका खासगी कर्ज आसा तुवें विचारल्याक हांव सांगता हांवें सांगचें सोमा न्ही कोण ना नाही तुवें सांगलां म्हजो खासगी म्हाका म्हूण दवरलो हांवें हातूंत वय, घाला वय, म्हणून. तेंचो हांव विशय म्हाका ते सांगता. काल तोपलें पळय म्हाका सांगूंक नाका आहलें बट तुवें टॉपीक काडली देखून हांव सांगता आमी पयलीं चिंतलें घालें म्हळ्यार आमकां कोणी एक स्पॉन्सर मेळ्ळ्यार चिंत्या एकल्यान कोणी एक 5 लाखाच्या वयर करता पूण एक 5 लाख रुपया मेळ्ळ्यार खासगी तरान ट्रस्टाक न्ही चॅरिटी अकावंटाक न्ही असो आमकां एक 5 लाख मेळ्ळ्यार त्या व्यक्तीच्या नांवान आमी कार्य उबें करून करयात म्हूण हांवें त्या आशेन एक फोन घेवन येयलो थंय तो एक थोडी कारण आयली वाजबी आसूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार हांवें कोणाक फोन केल्लें ते समाजीक जायते देणगी दिल्ले व्यक्ती देखून तातूंत कांय आयब ना म्हजें नशीब थंय नातिल्लें कोण ना आनी एक फोन घेवन येयलो थंय थोडी म्हाका थोडी एक रिजन मेळ्ळी थंय वाजबी कारण आसत आनी एक लास्टाक एक पळय म्हणून आनी एक फोन घेवन येयलो चड होप्स थंय म्हाका निराशा जाली तांकां वाजबी कारण आसूंक पुरो देखून तातूंत कांय येना मागीर सौत तें फोन करूंक म्हाका मोनी येवना धैर्य पावना देखून मागीर दोनूच ऑप्शन आहले एक तें सोडचें प्लॅन नाका येदोळ चवकशी करूं ना हांवें नाका म्हूण ना जाल्यार आमी फाटीं पळोवंक ना मागीर मुखार पळोवन दुयेचें म्हूण तें अशेंच म्हज्या फ्रेंड सर्कलान सांगतना स्पेशली DKF दमाम कोंकण फ्रेंड्साचो मेंबर आनी आमचो टीम असो मेंबर मानेस्त रोविन सोज ताणें म्हजी पाडता पडली आनी म्हणलो हांव आसा म्हणलो आनी ताकाय गुत्ता फाल्यां कार्य जातना वडवड मट्टाक वता म्हूण गुत्ता देखून कितले आमकां जातात आमी आसा मागीर तुजे कडेन कॅपेसिटी आसा ती तूं तुजें फ्रेंड सर्कल आसा कुटुंब आसा तूं आमी फाटीं पळोवचें नाका आनी मुखार या म्हणलो आनी त्या धैर्यार आमी गेल्या सो देखून आतां स्पश्ट लोकां मुखार आमी स्पश्ट सांगलां टिकेट कलेक्शन आनी काल हें आसा तें ट्रस्टाक जाल्यार आतां ह्या कार्याकच म्हूण कर्ज कोणी दितात जाल्यार अवकाश आसा तो मात एक अवकाश तुमकां की एका पदाक 10,000 तुमी दिवचे एका पद जाल्या उपरांत ते कोण सदर करता आमी ते मे बी अनावन्स करूंक पुरो आनी वो उडास परमनंट उरता उडास दवरचें परमनंट उरता कित्याक उपरांत ही सांज ना देखून एका पदाक अवकाश आसा तो एक अवकाश गळसियेत तो आमी कर्साक काडटा येस ताचे उपरांत तुमी एडवर्टायजमेंट दिवंक अवकाश आसा म्हणटात ना एडवर्टायजमेंट तें चॅरिटीक सांगलें हांवें आतां सांगचें जाल्यार मास्टरमान सिजनार बरे पयशे केलात म्हूण चिंता हांव बिजी आसलो हितून डे एंड नायट जायते MC आसात जायते DJ आसात जायते केटरर्स आसात जायते बिजनसमॅन आसात जायते संगती आसात कोणाचें कांय ॲड घालूंक काडल्यार तुमी दुसऱ्या ॲडाक घालतात सो हांगा तुमी दिवचे पयशे ते जावंक बरे 5,000 रुपया तुमी चिंत्या हांगासर तुमचें एक जाहिरात येता तुमचे पयशे चॅरिटीक येतात तुमकां रिसिप्ट मेळटा कार्याक तुमी येवन पळयत या ती टिकेट कोणाक दुसऱ्यांक दिवयात कितले अवकाश मेळ्ळे पळय एकच फावटी येस आतां तुवें मदें उलयतना म्हणलें हळ्ळेक येतात म्हणून आतां सिटी घरा चिंतूंक पुरो पार्किंगाची वेवस्था आसा की हय त्या देवाच्या दयान आमचें इगर्जेचें इस्कॉलाचें ग्रावंड पार्किंग वेवस्था आनी बरी आसा आनी ग्रावंड आमचें बरें आसा म्हाका मस्त लोकांचें एक्सपेक्टेशन ना कित्याक म्हळ्यार टिकेट आमचे मस्त विक्रो जाल्यात कित्याक पयस जाल्यात हळ्ळेनी जाल्यात तें जाल्यात चॅरिटी खातीर परतून ते टिकेट आनी 500 रुपये ते टिकेट आनी 150 रुपये ते टिकेट आनी 4,000 रुपये दिल्यार तें एक विशय कित्याक बरी कॉन्सेप्ट हय कित्याक म्हळ्यार आमी टिकेट्स पयलें भायर घालतना विकरापाक घालतना खाली सिल्वर टिकेट मात्र घाल्ले निमाणी बसकाती 1,000ची कित्याक तशें केल्लें गे म्हळ्यार पळय टिकेट सेल जातात फाल्यां कोण येता कोण येना म्हण आमकां कळना ते 100 फिरगजींत आमचे 300 टिकेटी गेल्यात आसताले ते येतात घेना म्हण कशें येवचें आतां पळयतना ते कोंप्रेसो बुरशांगी तर ते बिलकूल येनात म्हूण जालें पूण तांकां येवंक मन आहलें हें म्हाका पयल्यान गुत्तालें सो चॅरिटी खातीर काडटना येता म्हूण काडना चॅरिटी हेल्प जायचे म्हूण काडटा तशें म्हणटना आमी ती बुदवून कांय खर्च केला कित्याक म्हळ्यार गोल्ड आनी VIP टिकेट आमी भायर घालूनात सिल्वर टिकेट मात भायर गेल्यात तातूंत सेल जाय जाल्यार एकल्यान एक बुकी काडुल्लो 5 टिकेटी काडिल्ल्यात पूण आतां ती खारयाक येतात जाल्यार तांकां जाय जाल्ल्या बसकेर बसयेत देखून हांगासर एक्सचेंज ऑफर तूं सिल्वर टिकेट पाटीन दिल्यार तो गोल्ड जाय जाल्यार 500 दी आनी पूण हांगा एक विशय आहा तशें म्हणून तूं 3 सिल्वर टिकेट 5 सिल्वर टिकेटान म्हाका VIP टिकेट दिवं तशें जायना एका टिकेटीक एक एक्सचेंज मात सो हे विशय तुका आतां तुमी आतां ट्रस्टांत ह्युमॅनिटींत 4 सोग पळोवंक मेळटात फाटल्यान सुमार जाण आसतात आतां पुरवां येदो व्हडलो संको आतां 3,000 लोक आयल्यार 1,500 लोक आयल्यार व्हडलो संको 1,000 लोक आयल्यार व्हडलो संको कित्याक तुमकां पळयता आसतना पुरवां स्वयंसेवक कोण आनी आतां तुवें चारित्रीक एक कार्य करता आसतना आमकां एक आतांची एक सवय पुट्टू सवय म्हणचे हांवें
आतां खंयच्या कार्यांत आसा पळय तें एक रेकॉर्ड करचें आनी इल्लेशें वेळान स्टेटस घालचें वा हेरांक धाडचें परवां कोणी आतां कोणूय ना रेकॉर्ड करता फिल्म समेत आतां एक अर्दे वराचे रेकॉर्ड कर म्हाकाच म्हजीन फिल्मां धाडिल्लीं आसात ह्या विशयान कांय तुका सांगूंक ह्या दोनी बारीक गरजेचे गजाली तुवें सांगले पयलें स्वयंसेवका विशयान सांगचें जाल्यार एक हांव पत्ती येता घालें म्हळ्यार आमकां मस्त स्वयंसेवक गरज पडचे नात म्हूण कित्याक एक चॅरिटी शो जाल्ल्यान तांकांच गुत्ता कशी हें जें खंय बसत जें कालें कितें वेवस्था आसा आनी आमचे थोडे आसात तातूंत ती वेवस्था जाताली कोणी स्वयंसेवक आमकां सांगात दितात तर अवकाश आसा पूण तांणी 30 तारखेर जानेवारी 30 तारखेर शुक्रारा 5:30 वरार बेळमान ग्रावंडार मेळाचें आमकां आमी थंयसर जमता कित्याक 31st त्यात विद रिहर्सल आसा म्हळ्यार सगळें टीम म्युजिशियन सिंगर लायट्स आनी पुरा दर आमी रिहर्सल करता देखून आमी 31st बिजी आसता पयल्या दिसा 30th फ्रायडे 5:30 कोणी येतात जाल्यार तांकां स्वाकुशीन कोणी येतात जाल्यार म्हळ्यार आमी सांगच्या टिमाक सांगता आमच्या रेगुलर टीम आसा कोणी येतात जाल्यार तरणाटे कोणी तरणाटेच जायचे म्हणून ना ते मेळयेत आमी एक गाडी बसून उलयत तांकां सल्ला सुचना आमी दिवयेत एक कॉफी फळार दवरयेत आनी तांची सेवा थंय दिवयेत आनी तांकां टिकेटी फ्री मेळटा तांचे सांगता तांच्या घरच्यांक आमी फ्री दिवयेत एक तें स्वयंसेवक कांय व्हडलें म्हाका अशें बगचें ना आनी कांय गालोटो या कितें जावचें ना पुलीस वेवस्था आमी करतले हांव तरी कांय आसचें ना आनी एक तुवें सांगलो पॉयंट तो बरो आहलो शुटींग वय 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 ही एक म्हजी रिक्वेस्ट दोनी हात जोडून हांवें मागची कित्याक म्हळ्यार आमी कश्टांनी हें कार्य उबें करता हांव जायते संगीतकार कश्ट काडटे आसात फेसबूक लायव्ह रावता थंय वय आतां आमचो डॉल्वीन सांगचें जाल्यार तो म्युजीक अरेंजर संगीत सजयणार मस्त दिसता हांव तो कश्ट काडटे हाळे ही आतां थोड्यांक सांगूंक पुरो आतां एक सांगात तुजो पद आसा सुजाना पद आसा तें आमी मस्त बरें आयकलां आतां परवां तेंत आयकूंक न्ही म्हणना तशें ना परवांच्या कार्यांत तें नव्यान सादर केल्लें बरें आयकता तुमकां परवां तीं पदां ताच्या फाटल्यान सगळें काम आसा एसपीचें पद आसा एसपी ना आतां वय ही आतां इतलें काम करतना कश्ट काडल्यात आमी ओके आतां इतलें कश्ट करतना तूं येवन बसला तूं सेलफोन काडलें तुजें सेलफोन कशें आसा तुका रेकॉर्ड करूंक येता की ना तें पयलें गुत्त आसाचें तूं सावंड दिता तुका क्लॅरिटी मेळटा की तें काडलें आनी घालें फाल्यां तूं आनी एकलो घालें पळयता ताका जाय जाल्यार बरें टायप करून घालता ही एक बरी रीत न्ही म्हणून हांवें सांगचें ही आमच्या कार्याक म्हणचें न्ही हांवें खंयच्याय कार्या ओके आतां सदांची थोडी रेगुलर कार्य पर आसल्यार तें व्हडना पूण कोणी एकलो इल्लें करसून न्हू गी आयले वाउंट काण खंयचें कार्य करता जाल्यार थंय तांणी अनावन्समेंट केलें जाल्यार म्हळ्यार काण नाकात म्हळ्यार आमी ताका गौरव दिवचे आमचे पामुरान जावची कार्य जावन दी आमची निना समाजीक कार्य जावन थोड्या कडेन अनावन्समेंट आमी करतात कित्याक म्हळ्यार अशें न्ही की लोकांक ही कार्य पळयचें जाल्यार तांणी येवन पळयचें उद्देश तितलोच तूं ये आनी तें कार्य पळय तुज्या दोळ्यांनी पळय कानांनी आयक आनी काळजान जिरय बोग मोबायलान जिरय नाका काळजान जिरय सेलफोनान जिरय नाका आनी बेश्टें दुसऱ्यांक वांटी नाका देखून ही एक रिक्वेस्ट सांगली बरी जाली हें खालतेपणान आज जोडून हांवें मागची दया करून तें एक अवॉयड करा सेलफोनान शूट काडून घालचें येस तुजें आतां एज ए कार्यनिर्वाहक तूं निमाणें जावंक पुरो म्हणटाय आनी एज ए संगीतकार तुजी निमाणी सांज म्हणटाय पूण ही सर पदां पळोवश्या तुजींत लिरिक्स परवां सदर जावची पुरो लिरिक्स ओके कित्याक तुजे तवळचे व्हिडियोज क्लिप्स आनी पुरा प्रासबद्ध आनी चिंत पाटोवचे शब्द तातूंत पुरो आसतात हे उतरां बरोवनचें रावयताय ना तशें म्हण मास्टर पळय हांव फाल्यां जिवितांत पदां म्हणची रावयता म्हणून कांय ना पदां घडची रावयता म्हणून कांय ना हांव म्हज्या मिसांवाक साज जाल्लीं पदां घडोवंक पुरो तशें म्हण मोगा पदां घडूंक म्हणून कांय ना संगीत संज निमाणी कित्याक म्हळ्यार म्हाका ही राट आवड नाका हाच्या फाटल्यान मस्त काम आहा हाल्यार पयशे जाय समजलें मनीस जाय पयशे जाय राटावळ जाय वेवस्था जाय ताच्या उपरांत इतलें बरो करूंक म्हाका नाका म्हाका तें करूंक नाका एकलो जाल्यार पुरो सांबाळूंक कस जाता आनी म्हज्या मिसांवाक हें सांगिल्लें जायना देखून तें मात कारण आनी म्हज्या मिसांवाक अडकळ जाता ताका देखून म्हाका काले म्हज्या मिसांवान ताका कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय संपूर्ण तरान देखून जिवितांत जीव आसा आतां देखून आतां एक अवकाश मेळ्ळा एक संगीत कार्य सदर करया बऱ्यान म्हण तितलेंच आनी कार्यनिर्वहण तितलेंच कार्यनिर्वहण म्हळ्यार मनोरंजन कार्यक्रमाक हांवें कार्यनिर्वहण करचें ऑलरेडी बंद केलां पयले कुंभाराचें कार्यनिर्वहण करतालो तें लोकांनी थोड्यांनी फायदो उठोवंक सुरू केला म्हळ्यार म्हजें चिंता आशिल्लें तुवेंच पूण कळ्ळें म्हळ्यार दोन पांय दवरचे बरें जालां थोड्यांचें तेंय कळ्ळें देखून हांवें चिंतलें ती गजाल नाका देखून कार्यनिर्वहण करूंक पुरो हांव हर एक दीस ह्युमॅनिटीच्या कार्यनिर्वहण करचें ना हांवें देवान दिल्लें देणें पूण अल्या कार्यांक कार्यनिर्वहण आसचें ना देखून मे बी तें अनावन्स करून हांवें तुवें आतां विचारल्याक सांगलें बरें म्हजें मिसांव तें न्ही
वय मिसांवां घेवचे पयलें वो संगीताचो एक आस्वाद करचो संगीताचो देण्यात जायती वजंत्र तो खेळटा बरो गावपी आनी विशेश रितीन संगीत सजोवन नशिबंतला चेडवा दिल्लो भक्तीक कवळीक दिल्लो आनी हाची संगीताचें एक वड आशिल्लो हो व्यक्ती कसो बदलता बदलून ह्युमॅनिटीक येता कसो हे एका व्हिडिओ मारिफात आमी पळोवन येवया. मंगळुरी कोंकणी क्रिस्तावांचे पोदा कवळेचे इतिहास उस्तिल्यार सुमार 20 वर्सां आदीं संगीताच्या सुनामी परी संगीताच्या मधुर लारांनी तरण्या काळजांनी मोगाचे वादाळ उठयल्ली कवळी जावन आसा नशिबांतल्या चेडवा. सदांच विशिश्ट आनी विभिन्न चिंतना आठोवनसो रिस्क घेवन मुखार मेट दवरचो. तालेंतांचो पुंजो एक अप्रतिम कलाकार रोशन बेलमान आपल्या ल्हान प्रायरच नशिबांतल्या चेडवा कवळेचो घडणार जाता. नशिबांतल्या चेडवा कशे आसाय बोडव्या राखोन आसा तुका केतना मेळशी म्हाका. ऑडिओ अल्बम मात्र नाही, नास मोगा नास आणि मोगाक आशेता म्हणल्या 2 व्हिडिओ अल्बमाचो स्वप्नेली आणि करंट करत जावन आसा रोशन बेलमान. तुझ्या मोगाक आशेता तुझ्या उम्याक आशेता तुका वेंगूंक आशेता जिण्या संगात आशेता. मुयेते दोज जावन हांव आंगार तुज्या सरता फाटीर तुज्या खेळून हांव सोबाय तुजी देखता. पॉकेटीन टॉयलेट ना रायडिंगाक बुलेट ना बँकांत बॅलन्स ना पैसे ना तर यारो मियोक जुलियट ना. Bye dear, see you next time. मोत्याग सॅक्रिफिस मनशान विकून खेळा सुख संतोष समाधान कोणे गाय लुटून वेला. आता मंगळुरांत युट्यूब सॉंगाचो सुगेसो काळमुणीत एका वरनी एक अपूर्बायची पदां रिलीज जातात. पूण चडावत कोणी कोंकणींत युट्यूब सॉंगाच्या गोजेकच वसनतले तोवळ मने मातू जाता उजवाड संद्रे मासो युट्यूब सॉंग. सुवाड संद्रे मासो त्याने केत्रांचो तोंडार पडताना तुझ्या सोबीत दिसताय तुझ्या. टीव्हीचेर कोंकणी कार्य बोवच विराळ आसलो काळ तो. रोशन बेलमान टीव्ही कार्याकी हात घालता. कोंकणी टीव्ही रियालिटी शो याद अंताक्षरी सदर करता. त्या कार्यांत अमर विल्फ्याब आणि अमर एरिक बाबाक एकाच वेदीचेर देखसो अवकाश आमकां लाभता. मोदें संगीताचो जबरदस्त स्पर्धो चलतलो आनी तुमकां पिशार घालतलो. त्या उपरांती रोशन बेलमानान बार रोमॅन्टिक पदां रचल्यांत अर्थभरीत कांतारांय घडल्यांत. देवा हांवें तुका आज कुर्सायला. प्रस्तुत रोशन बेलमानान आपणाची सर्व देणी मनशापणाच्या मिसावाक अमानत केल्यांत वा अर्पण केल्यांत. पूण समाजेक सबा रितींनी ताणें दिल्ली नवेसवाची देणगी जरूर लांब काळ उडास उरतली. 2026 फेब्रुवार 1 तारखेर आयतारा ताची निमाणी संगीत सांज तो उबी करता. ह्युमॅनिटी संस्थेच्या दशमानोत्सव सुवाळ्यार चॅरिटी उद्देश दवरून बेलमानांत हे कार्य सादर जाता. तूं एक कोंकणी संगीत प्रेमी तर
तुका पावट आसा तर रोशन बेळमाणान समाजेक दिल्ल्या देणगी खातीर ताची पाठ तपोवच्याक तुवें जरूर कार्याक येजय. आजच तिकेट घेजय. जर तूं ताच्या मिसावाचो अभिमानी तर तुवें जरूर कार्यांत भाग घेवन रोशन बेळमाणाक प्रोत्साहन दिजय. बेळमाण गांव पयस आसा. दुसरे दिसा इस्कॉल आसा, ऑफिस आसा, मुळ्ळींनी बास्तीत आनी ते वाचपी. पूण रोशन बेळमाणात आशिल्लें तालेंत परत परत समाजेंत उदेना. प्रस्तुत ताचे मिसांव चालतेर आसा आनी ताका सांगात दिवचो एक बंगराळो अवकाश आसा. आमी तो होगडावचो नाका. हे रोशन बेळमाणाचे निमाणे संगीत कार्य जरूर तुमची मनां पिसवायतले. तदांच उडासान उरतले. तुमकां ही मोगाची बोबलीक वत्तायेचे आपोवणे. देव बरें करूं. ही काणी मनशापणाची. ही काणी ह्युमॅनिटी आणि रोशन बेळमाणाची. 2016व्या वर्सा एक संगीत कार्याक लागून इस्रायलाक भेट दिवचो अवकाश रोशन बेळमाणाक लाभता. उद्देश मनोरंजन आसलो तरी पवित्र गावाचें पैण जाल्ल्यान इल्ली आत्मीक तयाराय सयत तो करता. पूण इस्रायल पावुल्ल्या म्हाका थंयसर साबार सावलां दोसतात. हर एकाकी तकली हालोवच्या स्वभावाचो हांव न्हय देखून सवालांक जापी सोदच्या प्रयत्नार पडटां. 2016व्या वर्साच्या नतलांच्या भागी सुवाळ्यार क्रिस्ताच्या नांवान जावची अर्थ नातली आचरणां खंडन करून बेळमाणांत क्रिसमस गोदली म्हणले एक कार्य तो सादर करता. कॅथोलिक आणि क्रिस्तांव धर्माच्या हेर समुदायांच्या मुखेल्यांक सांगता हाण क्राइस्ट अँड क्रिसमस म्हणलें टीव्ही कार्य तो सादर करता. भोवसू गुप्तीन तरान चॅरिटी करन आशिल्ल्या हांवें त्या नंतर बऱ्या उद्देशान उजव्या हातान दिल्लें दाव्याक मात्र न्हय संवसाराक कळयलें. दिवो दिवटोणेर दवरलो, बरी खबर परगटली. चॅरिटी संस्थो उबारी जाय म्हणली कसलींच स्वप्नां वा अत्रेग रोशन बेळमाणाक नातली. ह्या विशयान जायत्या संदर्भांनी ताणें उक्त्यान सांगलां. ताचें मिसांव आसलें सामाजीक जागृती. तरी ताच्या चॅरिटी वावराक लोकांनी भरपूर संगात दिलो. अशें लोकांच्या सहकारान ह्युमॅनिटी संस्थो अस्तित्वाक येता आनी आपल्या मनशापणाच्या नवालांनी सबारांची दुबळ्या धाकट्यांची दुकां पुसूंक शकता. आतां हो ह्युमॅनिटी संस्थो दशमानोत्सवाच्या हुमरार आसा. गरजेवंतां खातीर सुमार 50 घरां उबारल्यांत. वस्ते खातीर दिल्लें दान 5 करोडांक मिकवता. गरजेवंत पिडेस्तां खातीर आनी दुबळ्या विद्यार्थ्यांच्या शिकपाक दिल्लें दान 7 करोड जाता. स्व उद्यम करूंक आशेवच्या अपांग वा आर्थीक पाठिंबो नातल्यांक विशेष 2 व्हिलर्स, रिक्षा, कोबा ज्युसाची आंगड, गुडा आंगड, शिवणेचे मशीन्स, चॅरिटी संस्थ्याक ॲम्ब्युलन्स दान आनी दुडवा कुमोक, रक्तदान आनी सामाजीक शिबिरां, आयकूंक कश्ट जातल्यांक कानाक मशीन्स, परिसर जागृती आनी ह्युमॅनिटी वना, गरजेवंतांक बांयक रिंगां, बोरवेल, पंप सेट्स, वीज संपर्क, सोलार वीज, सामुहीक काजरांक आदार, अनाथांची मळणारीत अशें ह्युमॅनिटीच्या विभिन्न आनी विशिश्ट योजना विशयान सांगूंक एक दीस पावना. रोशन बेळमाणाच्या खासगी यूट्यूब चॅनलाचेर ह्या कार्याची संपूर्ण झळक तुम्ही देख येता. फाटल्या 10 वर्सांनी लगभग 15 करोड रुपयांची देणगी ह्युमॅनिटीन समाजेक दिल्या. करावळेच्या चॅरिटी वावरा शेतांत एक क्रांती सिकन हजारांक प्रेरण दिला. म्हजें मूळ मिसांव अधुरेंच उरलें. चॅरिटीक आनी मनशापणाच्या मिसांवाक फरक आसा. सोर लुटकारी चॅरिटी करतात. चॅरिटी वावरांती जैतो मोस आसा, मोसोर आसा, स्पर्धो आसा आनी लोकांचें नेणारपण आसा. पूण रोशन बेळमाणाच्या चॅरिटी वावरांत हजारांक बरेंपण जालां म्हणल्यार कसलोच दुबाव ना. ताच्या ह्या पैणाक आमी बरें मागता आनी हें चॅरिटी पैण मुंदरून वचूं दी म्हूण आमी आशेता. चॅरिटी वावरू असो सुमून धरून वेतलो, पूण मनशापणाचें नीज मिसांव करूंक आमी सत सोदी जायी पडटा, फोटो सांडी जायी पडटा. चॅरिटीच्या राटावळींनी आनी तांतल्या समस्या निमती मनशापणाच्या मिसांवांत हांवूय फाटीं पडलों. मुखल्या दिसांनी हीं दोनी मिसांवां सांबाळचें प्रयत्न हांव जरूर करतलों. फेब्रुवारी 1 तारीख आयतारा सांजेर 7 वरांचेर बेळमाण इगर्जेच्या मैदानार ह्युमॅनिटी दशमानोत्सवाची सुरवात रोशन बेळमाणाच्या संगीत कार्याद्वारे जाता. रोशन बेळमाणाच्या ह्या संगीत सांजेक तुमकां वत्तायेचें आपोवणें. ह्या संगीत कार्याक तुम्ही जरूर येजय. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरें रोशन बेळमाण,
सरको विवार आणि संक्षिप्त रीतीनं आणि सुडाळ रीतीनं दिला आहे. क्रेक काय म्हणे सांगूंक अपेक्षित आहे? वय परवांची 1 तारीख गेली बिझी डेट म्हणून ऐकलें हांवें. आमच्या शेजारी फिरगत शिरवान ती कोंप्रसोपूर शाव जायतीं खाजारां सोबणां आसात. मस्त लोक जाय जे म्हणून आशा ना न्ही जाय की काळजान जावन जाल्यार मस्त लोक जालो कितलो लोक जमलो म्हणल्यार लेख नाका, पूण संगीताची नीज व्हड कोणाक आसा, म्हणजे मिसावाची ओढ कोणाक आसा तसले व्यक्ती जरूर असो अवकाश बिलकूल सुके नाकात म्हणून सांगूंक शेतां. आनी देव बरें करूं दायजी वाहिनीक आनी मास्टर तुमकां. येस, हें जावन आसलें आयचें काल आज फाल्यां. येवच्या अंक्यान परत म्हणल्या तोळ पर्यंत पळयते रावात. दैजी 247. नमस्कार. काल आज आणि फाल्यां.